नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां येवकार दिता. प्रश्न आसा, गोंयांत बेकारी आसा काय कितें? आमी सदांच म्हणटात गोंयांत बेकारी आसा, सरकारी नोकऱ्यो जाय, लोकांक रोजगार जाय. रोजगार जाय कितें? ताचो अर्थ कितें? बेरोजगारी म्हळ्यार कितें? बेकारी म्हळ्यार कितें? हाचो अर्थ कोण सांगनात. आतांच एक अहवाल आमचे कडेन आयला. सेंटर फॉर मॉनिटरींग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी CMIE ह्या संस्थेन जो कितें सर्वेक्षण केलां, त्या सर्वेक्षणान गोंयच्या बेकारीचो रेट नॅशनल एवरेजी परस चड आसा. हे पळयात, आमी कांय वर्तमानपत्राची कात्रणां तुमच्या मुखार दवरतात. 2 दीस पयलीं ही आंकडेवारी जाहीर जाल्या आनी ती वर्तमानपत्रांनी जाहीर केल्ली आसा. ते प्रमाण ते म्हणटात की गोंयांतल्या बेरोजगारीचें प्रमाण सामको हुस्को करपाच्या पांवड्यार पावलां. देशांतल्या बेरोजगारीचें प्रमाण आज 7.8% आसा, जाल्यार गोंयचें प्रमाण 15.4% आसा. ह्याच वर्सा फेब्रुवारी म्हयन्यान गोंयांत 12% बेरोजगार आशिल्ले अशें हो अहवाल म्हणटा. फकत 2 म्हयन्यान तें प्रमाण सुमार 3.5% वाडलां. बेरोजगार म्हळ्यार 20 ते जवळ 60 ह्या पिरायेच्या नोकरेच्या सोदान आशिल्ले लोक. राज्यान आज सादारणता 9 लाख लोक ह्या वयोगटांतले आहात. लक्षात घेयात, सामको म्हत्वाची आंकडेवारी. 9 लाख लोक ह्या वयोगटांतले आसात, म्हणजे बेरोजगारांचो आंकडो 1,40,000च्या आसपास आसा. ह्याच विशयाचेर आयज आमकां हांगा चर्चा करपाची आसा. आनीक हांवें आज आपयल्यात 2 आमचे मानेस्त. एक मोहनदास लोलयेकार, जे स्वता गोंयचे एक एक्टिविस्ट आसात आनी कांय वर्सां पयलीं स्वता एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ह्या राज्यांत रोजगार निर्माण करपी, रोजगाराची आंकडेवारी दवरपी आनी रोजगार लोकांक दिवपाचे बहाणो करपी अशे संस्थेन ते अधिकारी म्हूण आशिल्ले. आनी दुसरे एक गेस्ट आसात जे ट्रॅफिक जॅमान आमचे अडकल्यात, ते कांय वेळान आमकां हांगा सामील जावपाचे आसात. तर मोहनदास बाब, हांव सुरवात तुजे कडल्यानूच करतां की गोंयांत बेरोजगारी आसा अशें आमी म्हणत आसात. जेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना हो प्रश्न सदांच येता की अरे बेकाराचे आसात, बेकाराची संख्या आसा. अशे वेळार बेकार म्हळ्यार कोण? म्हाका कळना. आमकां जेन्ना आतां आमकां हांगा आमच्या संस्थेन लोक जाय, आमकां मेळनात. म्हाका कितलेशेच फॅक्टरींतले तांचे मॅनेजर्स किंवा डायरेक्टर सांगतात आमकां लोक जाय, आमकां मेळनात. म्हणजे ही बेरोजगारी गोंयांत आसा ती कशी, कसली? ती खरी, कृत्रीम, आर्टिफिशियल कितें हें प्रकरण? आतां जो रिपोर्ट आयला त्या रिपोर्टा वयल्यान म्हाका अशें दिसता की बेरोजगारी हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजींतल्यान घेतिल्लो आंकडो. बरोबर. आतां गोंय म्हणटा कितें आहा, गोंय हें साक्षर जाल्ले हें. बरोबर. चड शिकिल्ले लोक गोंय आहा, म्हळ्यार मातसो केरळा फाटोफाट गोंयांत चड शिकिल्ले आहा. हो जो आंकडो दिला 15% गोंय आनी बाकीची कमी म्हण, तो चुकीचो आंकडो. तो चुकीचो आंकडो हाका लागून म्हणटा हांव की बाकीच्या स्टेटींनी एम्प्लॉयमेंटाक रजिस्टर करणाऱ्याची संख्या कमी आहा. कित्याक ते शिकले ना. लेबर क्लासाक एम्प्लॉयमेंट, जो सरकारी नोकरेक वचपाक सोदता तोच एम्प्लॉयमेंटाक रजिस्टर करता. आनी एक गजाल आसा, गोंयांत सरकारी नोकरी मेळटा म्हणून बोवाळ जाता, ताका लागून करतात. हांव महाराष्ट्रान पळयलां, लोक प्रश्न म्हणजे हांव ज्या टायमार एम्प्लॉयमेंटाक आशिल्लो त्या टायमार एम्प्लॉयमेंट ही खरीच चलताली. कित्याक तर प्रत्येक सरकारी जॉब किंवा बाकीची सुद्दां प्रायव्हेट सेक्टरांतली जॉब बरोबर एम्प्लॉयमेंटांतल्यानच घेवपा जाय असो रूल आशिल्लो आनी नांवां एम्प्लॉयमेंट धाडटालो. मदेंच कोर्टान एक डिसिशन दिलो की एम्प्लॉयमेंटांतल्यान नांव घेवपाची गरज ना, तुमी एडवर्टायज करात. ऑफकोर्स तातूंतल्यान काही वायटय जाला. कित्याक काही राजकारण्याची फावल म्हळ्यार कशा, पयलीं सिनियरिटी प्रमाणे तुका ती नांव वताली. म्हाज्या वेळार सिनियर. आतां कशें जाता, जर फाल्यां जर कोणी पॉलिटिशियनाक जर फ्रेश जर जाय घेवपाक, तर ताका फ्रेश घेवपाक मेळटा, कित्याक तो एडवर्टायज करून येता, एम्प्लॉयमेंटांतल्यान वतना. सो जो पयलेचो जो इन्फ्लुएन्स ना तो तसो उरता. आतां हो आंकडो एम्प्लॉयमेंटाचो कितें जाला 15% आयलो की गोंयांत भोवतेक सगळेच लोक एम्प्लॉयमेंटाक रजिस्टर करतात, कित्याक तांकां सरकारी नोकरी जाय, बाकीची नोकरी जाय. हाजोर तसो की बेकार ना न्ही, बेकार आसातच, बेकार लोक आसात. पूण तो कितें आहा, थोडो अंडरवेज जो आहा पळय तोय काम हें करता. अनेक ठिकाणाक अंडर एम्प्लॉयमेंट म्हणटा ताका न्ही, अंडर एम्प्लॉयमेंट वेजय बी तो. सो कसो जाता की
एक अपेक्षा उरता की आपल्याक इतलोच पगार मेळपाक जाय, सरकारी भशेन पगार मेळपाक जाय, तो सरकारी बाकीच्या हातूंक तो दिवपाक शकना, तो एम्प्लॉयमेंटार रजिस्टर करता. बरोबर. बाकीच्या आणि नोकरी मेळ्ळी जाल्यार थंय रजिस्टर तशें उरता. तशेंच उरता. ताजी कारण लेथर्जी डिपार्टमेंटाची सारकें, सारकें. आनी जो कोण एम्प्लॉयमेंट दिता बरोबर. तागेली बी तो नांवां धाडना. खरी म्हणजे कितें आहा, जेन्ना तुका सिलेक्ट करता तेन्ना तुवें ताजें नांवां धाडपाचीं उरता एम्प्लॉयमेंटाक की हाका सिलेक्ट केला आनी ताणें तें नांव डिलीट करप. सारकें. हो प्रोसेस गोंयांत जायना. बरोबर. घेतो धाडना आनी धाडल्या तो डिलीट करना. एम्प्लॉयमेंटाक 2-3 तरेचे हें उरता, कशें की फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स म्हणून लायिल्ले उरतात. हय. समज म्हाका जर नोकरी मेळ्ळी, खंयची सरकारी नोकरी मेळ्ळी, म्हाका पिवन मेळ्ळो किंवा क्लार्क मेळ्ळो, हांव एखादी ग्रॅज्युएट जाल्लो, म्हाका दिसता की आनीक बेटर प्रॉस्पेक्ट्स म्हणून हांव रजिस्टर करता. सो तेही आंकडेवार जर सगळीच मिक्स करून जर दिला तर ही 15% जावंक शकता. कितले रे पळय म्हण तूं. ना 15% उरूंक शकना. 20 to 59 ह्या वयोगटांतले जवळ जवळ 9 लाख लोक आसात ह्या वयोगटांत आनी एकूण गोंयची तातूंतलो आंकडो काडला 1,40,000 अनएम्प्लॉयमेंट. ना इतलें एम्प्लॉयमेंट उरूंकूच शकना. हय. अनएम्प्लॉयड असो उरूंक शकना. लोक नोकरेक आसात, प्रायव्हेट सेक्टरांनी आहात, कोण धंदो करून आसात किंवा बाकीच्या हातूंत आहात. आतां तांकां पगार कमी मेळटा किंवा तांकां आनी प्रत्येक गोंयकाराची नजर अशी आहा की प्रत्येक गोंयकाराची नजर गव्हर्मेंट जॉबा कडेन. हातूंत सादारण हांव अशें म्हणन की कॅथलीक समाज हातूंत हें ना. जर आंकडेवार जर काडत तर कॅथलीक समाजाचें हें दिसचें ना. कॅथलीक समाज कशें म्हणटा की तो एक तर बोटीर वचपा पळयता किंवा तो आतां पासपोर्ट करून लंडना वता किंवा बाकी कडेन वता. सरकारी नोकरी जाका जाय तो सरकारी नोकरी फक्त आतां कोणी हाजें म्हणलें हिंदूच जो आसा पळय तो सरकारी नोकरे कडेन चड एट्रॅक्टीव जाता. बाकीच्या हातूंत तो एट्रॅक्टीव हें ना. सो ही आंकडेवारी म्हाजे कोतां फसवी आंकडेवारी. एक्झॅक्टली. आतां जाय जाण म्हणटा की असोय प्रश्न आहा की आतां तुमी जशें म्हणलें की आपल्याक बरो स्टाफ मेळना. प्रॉब्लेम घेता की गोंयकार कमी पगाराक रावूंक सोदना. कमी पगाराक रावूंक सोदना कित्याक तो तागे तो पळयता थंय पिवन 25,000 जोडटा. तुगे 10,000 हांव ताका येता. हांव त्या प्रश्ना कडेन येता. कमी पगार आतां खाजगी क्षेत्रांत उरूंक ना. तुजे कडेन फक्त स्कील जाय. स्कील आसलो जाल्यार तुका बरे तरेची नोकरी मेळूंक शकतात. स्कील आतां कॉर्पोरेटायझेशन जालां सगळें हाचें. स्कील म्हळ्यार कितें की तुका कॉर्पोरेट म्हळ्यार तुजे कडेन एक जबाबदारी येता. तुजे कडेन एक ओनरशीप आसता. हो जॉब तुका करपा जाय. तूं सकाळीं तुजें 9 ते 5 मेरेन काम करता आनी घरा वतलो अशें जायना. तुजे कडेन जेन्ना ओनरशीप दिता हें काम तुवें सोंपोवन आनी तूं वच एक रातचें 9 मेरेन. आतां बँकेन पळय म्हणून पूण ताजी ना पळय तेंय सांगता तुका ताजी पर्सेंटेज कमी. आनीक दुसरी कशें आसा की आतां हांव इंडस्ट्रियल इस्टेटीन पळय. इंडस्ट्रियल इस्टेटीक जो पगार मेळटा कांय जाणांक काम कितलें उरूं 12 तास उरता किंवा हातूंत उरता प्रश्न ना. पूण पगार कमी मेळटा. 12 तास जर 8 तास काम करतकीर एक क्लार्क 30,000 रुपया जर जोडटा आनी तोच जर हांगा वेर्णा इंडस्ट्री हांव नांव घेना इंडस्ट्रीची ज्या वेर्णा इंडस्ट्रीक 12 तास काम करतकीर 10-15,000 मेळटा. म्हण भायलो लोक गोंयांत नोकरेक पावला. आतां अहमदनगर सान विदर्भा सान जो कारवार सकाळची वेळ ट्रेन कारवारचे लोक हे कितें जाता की कारवारच्या लोकांक सरकारी नोकरी मेळना. कारवारच्या लोकांक सरकारी नोकरी दुरापास. विदर्भाच्या मनशाक सरकारी नोकरी मेळची ना. पूण गोंयांक खबर आहा कांय नाल्यार मल्टीटास्किंग म्हण काडटले आनी मल्टीटास्किंग कांटक भितर घुसयतले. सो गोंयच्या युथाची नजर फक्त सरकारी नोकरेचेर आहा आनी हो जो आंकडो आहा तो सरकारी नोकरेक म्हाका आंकड्या संदर्भान येवंक आसता. इतलो आंकडो म्हणजे जवळ जवळ आतां 1.5 लाख जर गोंयांत बेकारी आसा अशें ते दाखयतात. जवळ जवळ 16 लाखांतले हो फसवी आमकां सामकी कळटा. पूण अशे वेळार स्वता एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गोंयचें लेबर डिपार्टमेंट ते सारकें तपासना कित्याक. पळय लेबर एक अशें आसा की लेबर डिपार्टमेंटाचें खरें म्हणजे एक एम्प्लॉयमेंटाक पयलीं एक सेल आसतालो जो सेल प्रत्येक इंडस्ट्रीक वतालो आनी तो इंडस्ट्रीक वचून ठरयतालो की कोण कोण नोकरी आहा तांचें नांवां डिलीट करतालो. वताले अशें वताले. आनीक प्रायवेट हितूंक गव्हर्मेंट हितूंतले म्हणटा मेळटाले. प्रायवेट हितून वचून ते पळयताले की कोण कोण खंय नोकरी आहा तांचे एम्प्लॉयमेंट. म्हाका दिसना की हो प्रोसिजर चालू आसा म्हण. एम्प्लॉयमेंट म्हणटा आतां खरें म्हणजे एम्प्लॉयमेंट स्क्रॅपच करप. एम्प्लॉयमेंट नांवा पुरती आहा. जर म्हाका फक्त एम्प्लॉयमेंट पळय प्रॉब्लेम कसो आसा. एम्प्लॉयमेंटाक रजिस्टर करप हांवें आनी एडवर्टायज करतले एप्लाय करप. म्हणजे तूं फक्त एम्प्लॉयमेंटाक रजिस्टर उरल्या पुरो किंवा आनी तुका जर सरकारी नोकरी जर एडवर्टायजीचेर करपा तर एम्प्लॉयमेंट जाय. पयलीं एम्प्लॉयमेंटांतल्यान नांवां वतालीं म्हण एम्प्लॉयमेंट जायची. दुसरें एक जायरात जाली. ते जायरातीकय कितें अर्थ आसलें म्हाका सांग. कारण फाटल्या इलेक्शनाचे पयलीं 10,000 नोकऱ्यो भरतलो म्हणून सरकारान जाहीर केल्लें. आतां त्या 10,000 खातीर कशे तरेन त्यो भरल्यो कितल्यो भरल्यो सगळे भरला. एक्चुली
रिटायरमेंट 80 जे लोक नोकरेक लागिल्ले ते आज बहुतेक रिटायर जाले. वॅकन्सी आसा पूण गव्हर्मेंटा कडेन पयशे नात. एक गव्हर्मेंटा कडेन पगार दिवप, गव्हर्मेंटाचे आतां एखादी सांगपाक जायना फुडें कशी परिस्थिती सुदारता म्हण गव्हर्मेंटा कडेन फायनान्शियल पोजिशन ना म्हण ते बरोवप जायना. पूण अदरवायज हय गव्हर्मेंटाक ज्यो नोकरी आसा पळय ताजेरूच सगळ्यांचें लक्ष आहा. आनी गव्हर्मेंटा भितर नोकरी आसात पूण नोकरी म्हणजे कितें गव्हर्मेंटाचे 5 वरां काम न्ही. 5 वरां काम आसता. खूब जाली. नाही 8 तास म्हणटा पळय 5च वरां. सकाळी फुडें कितल्या येता आनी कितें आतां ते जायत जाण म्हणटा कितें बायोमेट्रीक ते लायला बोट लावपाचें आनी हें करपाचें तें सगळें फकाण न्ही. तूं गेलो बोट लायलो तूं परतो भायर सरलो. हय सारकें. न्ही आतां हांवें उदोवपाक तुका प्रश्न विचारिल्लो तो असो की 10,000 नोकऱ्यो भरतले म्हणिल्ले त्यो कितल्यो भरल्या त्यो म्हाका खबर ना. पूण त्यो जर आमी सायदे अर्द्यो भरल्या अशें धरया चल. अर्द्यो भरल्या अशें धरया जाल्यार ताका जायराती मागयल्ल्यो. जायराती केल्ली थोडी. कारण जायराती करून सोड पूण कोणाक जायराती अप्लाय केल्या तांकां सगळ्यांक ना मागीर लोक जायराती एप्लाय करून दवरतात आनी मागीर खंयच्यान तरी वशिलो सोदपाक लागतात. नाही गोंयची सिस्टमच थंय जाला. गोंयाक इतले ल्हान जाल्ल्या पॉलिटिशियनां विचारले शिवाय तुका नोकरीच मेळना. जी जंय सुलभ टॉयलेट पॉलिटिशियनां विचारले शिवाय तुका मेळना थंय नोकरेचो प्रश्न खंय. मोहन आमकां आमी म्हणिल्लें आमचो दुसरो जो पळय कोण गेस्ट आहा तो ट्रॅफिक जामान अडकला तो आतां पावला. मनोज बाबा हांव तुका ह्या कार्यावळीन नमस्कार येवकार दिता. आनीक इलेक्शना नंतर म्हाका दिसता पॉलिटिकल चर्चे नंतर आज आमी पयलेच खेपेक अर्थवेवस्थे कडेन संबंदीत प्रश्नाचेर उलयतात. आनी तूं स्वता अर्थवेवस्थेचो एक अभ्यासक, तुवें PhD तुज्या अर्थवेवस्थे कडेन संबंदीत आसा. इतलेंच न्ही तर वर्तमानपत्राक लागपी अर्थवेवस्थे संदर्भातले लेख ताजे संदर्भातले भाश्य तूं नियमीत बरयता. तर तुजो ह्या विशयाचेर अभ्यास आसा. आतां हांवें जी आंकडेवारी दिल्या त्या प्रमाण देशांत प्रमाण आसा बेरोजगारीची 7.8%. जाल्यार गोंयांत ते 15.4%. इट्स वर्च्युअली डबल. आनीक जवळ जवळ 9 लाख ह्या वयोगटान आसात. म्हणजे कळ्ळें तुका ते वयोगट खंयचे 20 to 59. आनी त्या प्रमाण जाता जवळ जवळ 1.5 लाख लोक गोंयांत बेरोजगार आसा काय दिसता. तो हें प्रमाण फसवें हें मोहनदासान हांवें आतां चर्चा केली. म्हाका तुजे कडल्यान जाय तें अशें की हो जर येदो व्हडलो फोर्स जर गोंयांत आसा आमी धरया की बाबा बेरोजगार आसा हो येदो व्हडलो फोर्स गोंयांत आसप आमी ते पॉझिटिव्हली कित्याक घेवची न्ही. ताका लागपी कामगार आमी इंडस्ट्रीज आमी भायल्यान हाडल्या तांकां थोडे स्कील वाडोवया तांकां बरे तरेन एक बरो फोर्स आमी तयार करून आमच्या लोकांक दिवया. इंडस्ट्रीज शूड कम, इन्वेस्टमेंट शूड कम. हांव तुका हो प्रश्न विचारता खरो पूण म्हाका दिसता ब्रेका उपरांत तूं हाची जाप दी. आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक. आमी एक म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर आज चर्चा करीत आसात. गोंयांत बेरोजगारी बेकारी आसा काय कितें आनी ती जर ना. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां परतून हांव येवकार दितां. आमी उलयतात आज गोंयांत बेकारी आसा काय कितें. आमचे मदीं 2 पॅनलिस्ट आसात. एक मोहनदास लोलयेकार आनी दुसरे मनोज बाब कामत. दोगूय जाण ह्या क्षेत्रांतले जाणकार. आनी मोहनदास बाबान आपलें मत व्यक्त केलां ही जी आंकडेवारी केंद्र सरकारच्या संस्थेन जाहीर केल्या ती फसवी. हांव मनोज बाबा कामतीक हो प्रश्न विचारतलो की जर अधिकृत आंकडेवारी म्हणटा की 1,40,000च्या आसपास लोक गोंयांत बेकार आसात. दीस इज ए गूड पोटेन्शियल वर्कफोर्स. आमची इकॉनॉमी वाडपाक जाय. फक्त गव्हर्मेंट नोकरी कित्याक बऱ्यो इंडस्ट्रीज हाडात ज्यो सरकारा परत चड पेमेंट करतलो तांकां बऱ्यो फक्त पगार आसून कोता घेना. आमच्या गोंयकारांक एक वेवस्थीत जिवनमान आसता तांकां बऱ्यो सेवा शर्ती दिवपी इंडस्ट्री हांगा जाय. ह्यो जर इंडस्ट्री आयल्यो तांकांय सांगप बरें न्ही की बाबा आमचे कडेन 1.5 लाख बरो क्वॉलिफायड स्टाफ आसा. इतले इंजिनियर आसात, इतले टेक्निकल लोक आसात, इतले इकॉनॉमी आनी बाकीचे अर्थ कारण कॉमर्स जाल्ले लोक आसात. वाय नॉट गोवा गव्हर्मेंट पब्लिसीज दीस. तुमचो प्रश्न सामको बेस्ट आसा पूण विस्तृत आसा म्हणजे मोठो आसा. हांव त्या प्रश्नाची 3 भागांत जाप दितां. हय. पयलो भाग आमी पळोवया ही आंकडेवारी फसवी अशें मोहनदास सरान म्हणलां. पूण ही आंकडेवारी फसवी आमी कित्याक म्हणया कारण सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी नांवाच्या नावाजलेल्या आर्थीक कन्सल्टन्सी फर्मान हो सर्वे केला. म्हणजे हो सर्वे जर सरकारी आशिल्लो जाल्यार तो फसवो किंवा अर्धवट. आंकडेवारी मोहनदास म्हणटा कोण दितलो आंकडेवारी ते हांगा येवन आंकडेवारी ते गव्हर्मेंटा कडल्यान ना. आंकडेवारी CMIचो स्वताचो सर्वेचो एक स्टँडर्ड आसा. ताचो एक सर्वेचो एक व्याख्या आसा आनी ताचो सॅम्पल धाकटो जावं पण सबंद भारतभर गेली 20-24 वर्सां अशा पद्दतीचे ते सर्वे वर्साक 4 फावटी करतात. ओके. आतां मजा पळया
सबंद भारताची आकडेवारी ताणी म्हणटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 7.8% आणि गोंयची आकडेवारी 15.5 15.5% आसा. पण सगळ्यात दुर्दैवी गजाल म्हाका 8 आणि 8.5 आणि 15.5 हातूंतलो फरक व्हडलो दिसना. म्हाका प्रॉब्लम दिसता तो जानेवारी 2022 ही आकडेवारी 11.6% आशिल्ली. येस. ती आता 15.5% जाल्या. म्हणजे जवळजवळ 32 ते 33% हय. बेरोजगारी गोंयांत वाडल्या. आता ती वाडपाची थोडी कारणां पळयात. कोविड न्ही मू एक कोविड एक कारण नॅशनल सर्वे दुसरो एक सर्वे ताका हय. आंकडेवारी म्हजे कडेन आसा हय. ते हांवें आतां दाखयले लोकांक हिंदूचेर तो ते म्हणटात की कोविडाच्या काळान कांय इंडस्ट्री बंद जाल्यो, वेगवेगळे पळय एम्प्लॉयमेंटाचे स्रोत आशिल्ले ते बंद जाले, ताका लागून बेरोजगारी. ताका लागून जाल्या काय ना हे आमकां CMIच्या जानेवारीच्या आकडेवारीक ऑल इंडियाची आकडेवारी पळोवची पडटली. CMIची जानेवारीची ऑल इंडिया आकडेवारी 7.6 आशिल्ली, 7.6. हय. आता जाल्यार 7.8. हय. गोंयची आकडेवारी आशिल्ली 11.6, आता जाल्यार 15.5. येस. हाचो अर्थ एग्रीकल्चरल सेक्टरान जो लेबर जानेवारीन जो काम करतालो गोंयान जरी केलो जरी जाय तो आतां अनएम्प्लॉयड आसा. किंवा भायले मजूर आतां परत गोंयांत आयल्यात, हय. ताच्या खातीर ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाडल्या आसूं येता. बट द फॅक्ट इज सबंद भारताच्या प्रमाणात आमची आकडेवारी व्हडली आसा. ताका कारणांय बी तशी आसा. कोवीड एक कारण आशिल्लें जाल्यार सबंद भारतभर तें लागतलें आशिल्लें. भारतांत सगळ्या भारतांत कोवीड जाला. लक्षात घेयात गेल्या वर्सा जो आमचो बजेट आमकां सांगता, गेल्या सरत्या वर्सा म्हणजे मार्चान जो वर्स सोंपला आर्थीक वर्स, तातूंत आमची इकॉनॉमीक ग्रोथ आमची आर्थीक वाड 1.6% जाल्या. ती सगळ्यात हिस्टॉरिकल लोवस्ट आसा. 1.6% ग्रोथ. समज आमची अर्थवेवस्था 1.5% वाडटा, म्हागाय जेन्ना 7% वाडटा तेन्ना आमची वाड जावना. वी हॅव रिग्रेस्ड. म्हणजे गेल्या वर्साच्या प्रमाणात आमी आनी गरीब जाल्या. गेल्या वर्साच्या प्रमाणात खूब उद्योगधंदे बंद जाल्या, नवीन उद्योगधंदे सुरू जाले ना. सो दॅट इज वन ऑफ द रिजन. तरी सुद्दां देवा कृपेन 10,000ची आमी एडवर्टिजमेंट केल्ली, जवळजवळ 4,000 लोकांक आमी नोकऱ्यो दिल्यो. ताच्या खातीर ही आंकडेवारी आनी बरी दिसता. म्हणजेच एटलिस्ट एक्सेप्टेबल आसा. ते जर नोकऱ्यो बिकऱ्यो जर दिवं नाशिल्ल्यो, सरकारी इलेक्शन नाशिल्लें जाल्यार 15.5% जी आंकडेवारी आसा ती जवळजवळ 18.5% ते 19% आसतली आशिल्ली. एक भयवाह परिस्थिती गोंयांत आसा, ती आमी मान्य करुया एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत. दुसरो प्रश्न घेता, हो लेबर फोर्स बरो न्ही तो आमकां खरोच बरो, पूण तातूंत एक फरक आमी पळोवया. अनएम्प्लॉयड लोक म्हणजे बेरोजगार लोक आणि लेबर फोर्स हातूंत फरक आसा. लेबर फोर्स म्हणजे कितें? लेबर फोर्स म्हणजे आमची श्रमिक शक्ती. श्रमिक शक्ती खंयची? 15 वर्सां वयलो व्यक्ती आणि 60 वर्सां सकयलो व्यक्ती जो काम करूंक शकता तो श्रमिक लोक, तो लेबर फोर्स. लेबर फोर्स चड आसप केन्नाय बरें, पण लेबर फोर्स चड आसप हाचो अर्थ त्या लेबराक कामूय आसूंक जाय. जेन्ना आमच्या लेबराक जेन्ना टोटल एम्प्लॉयमेंट रेट म्हणजे काम करपाची शक्त फक्त 30% आसा, 70% आमचो लेबर फोर्स बेकार आसा, त्या वेळाचेर आमचे खंय तरी चुकता. आणि त्या चुकी खातीर ताचो भुर्दंड समाजाक फुडल्या 20, 30, 40, 50 वर्सां भोगचो पडटा. आता तुमचा तिसऱ्या प्रश्न घेता, प्रायव्हेट सेक्टराक स्कोप आसा की ना? म्हणजे खरें म्हणजे खूब उद्योगधंदे येवंक जाय आशिल्ले, कारण कामगार अवेलेबल आसा, कामगार अवेलेबल आसा. बट प्रश्न आमच्या गोंयांत आसा की आमी जे भुरग्यांक शिक्षण दिलां आणि जे स्किल्स जे लोकांक कामाक जे एक्चुअली उपयोगाक पडटा तातूंत फरक आसा. ताका आमी स्कील गॅप म्हणटात. आमच्या गोंयांत स्कील गॅपाची जो गॅप आसा तो चड व्हडलो आसा. म्हणजे जर तुमकां एक क्लार्क जाय जाल्यार तुमकां 5,000 एप्लिकेशनां मेळटलीं, पण तो क्लार्क 90 शब्द टायप करपी जर जाय असो जर म्हणलो तुमी, किंवा कंप्युटर जाणा जाल्लो बरो एक्सलंट रायटर जाय किंवा बरो डेटा एनालिसीस करपी जाय, एकटोय मेळचो ना. So which means we have enough of educated people, but people with less skills थंय फाट पडटा. सो म्हाका तुवें आतां 2 गजाली सांगल्यो आमकां. एक गजाल म्हळ्यार आमकां इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट करपाक अपयश आयलां. बरोबर. दुसरें आमची आर्थीक वाड खुंटल्या, 1.7% वयल्यान ती सकयल देंवल्या. बरोबर. सो अशा तरेची जेन्ना आर्थीक वाड देंवता आनीक इंडस्ट्रीज येनात तेन्ना कुठे तरी पाणी मुरते. माझे हे हांव सगळें समत ना. कशें आहा पळय, एग्रीकल्चर लेबर जो म्हणटा पळय तो गोंयांत नाच. हांव हाजें ठामपणान सांगूंक शकता की
एक तेप एग्रीकल्चर लेबर गोंयाक आशिल्लो. बेस्ट मरे तुगेलो स्टेटमेंट आयकलो लोक कन्वर्शन करपाक हरकत ना सगळे ना तू म्हाका दाखय, तू एग्रीकल्चर लेबर दाखय. इवन तू श्रमीक जो म्हणटा पळय, जो लेबर क्लास म्हणजे हाजो जो आसा, जो एक्च्युअल फिल्डाचेर तूं वच. आतां हाजें काम चलता पळय, आमगेल्या पुलाचें काम चलता, रस्त्याचें काम चलता. गोंयकार दाखय म्हाका एक लेबर. नाही तो लेबर शेतान काम करता शेतां काम करपी दाखय म्हाका. तूं आज पळय, तू जर कुडतरी वच मडगांवच्या बायलो मोठे प्रमाणात दिसतात, दादले वयर बसल्यात. तितलीच एरिया तूं काणकोण वच, 80चो लेबर, 80 म्हणटा त्या गांवांतलो म्हणजे नेबरिंग हितूंतलो तो जर येना तर तुगे शेत लुवपाक कोण मेळना. आतां मशीनां आसा म्हण लुयतात. मशीन जर नाशिल्ली, इवन तूं जे आतां हांगा म्हणटा पळय कुडतरी किंवा मशीन घालून लुयतात. पयलीं हातान लुयताले, लेबरच ना. हांव तशें म्हणना, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समाज. हांव गव्हर्मेंटच म्हणना की मशिनां उपलब्ध करूं. सी गोंयची इकॉनॉमी इज लायक युरोप. पूण अशें म्हणटा की लेबर कित्याक ना तो पळोवपाय न्ही. प्रत्येक जो शिकता पळय ताका अशें दिसता, जायत जाण बरे अशें म्हणटात की आतां सुस्थिती आशिल्ले किंवा नोकरी आशिल्ले म्हणटा. ना पयलीं कोणी तरी लेख बरयलो की पारंपारीक धंदो घरच्या लोकांचो करपाक जाय, कित्याक सोडून येता काय म्हणून. अरे तूं गव्हर्मेंट नोकरी सोदतलो आनी लोकांक सांगतलो पारंपारीक धंदो कर म्हण. जो कोण बरयता, जो फाल्यां हांव येवन हांगा उलयतां आनी हांव उलयतां म्हणून अरे तूं पारंपारीक धंदो कर, हांव बरी हें कर. ना हो इश्यू बरो आसा. पूण हांव परत म्हणलो तुजे कडेनूच येता, अर्थवेवस्थे कडेन संबंदीत हो प्रश्न. आमी सदांच म्हणटात न्ही की आतां फॉर एग्जाम्पल आमच्या अर्थवेवस्थेक तूं म्हणटा तशें अर्थवेवस्था देंवता. आतां ते कदाचित मायनींग आसत, टुरिजम आसत, कोविडाक लागून टुरिजम कांय बंदी आशिल्लें. पूण म्हजो प्रश्न तोच आसा की अर्थवेवस्था जी पळय कितें आसा ताका सोब सारके इंडस्ट्रीज हांगा येवपाक जाय. आतां मायनींग बरोबर, मायनींग आमकां कोर्टान सांगलां 20 मिलियन टन्स तितलेंच उत्खनन करात, तितलीच निर्यात करात. आमी जेन्ना चीन मार्केट जालें 59 मिलियन टन्स, 56 फाडके. अरे ताका लोक नाका तुका, लोक ना. सगळे बिहारी आनी हे ड्रायव्हर हाडले आनी एका सरपंचा कडेन 5-5, 10-10, 25 ट्रक, सगळे भायले लोक, सगळे भायलो. सो आमचे कडेन बाबा अर्थवेवस्था आसली वाडली म्हूण जायना, ताका योग्य दिशा दिवपाची गरज आसा. सामकें तुमी म्हणलां तशें अर्थवेवस्थाक योग्य दिशा दिवकूच जाय. फॉर एग्जाम्पल आज जर खरें म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जर सारको करतलो जाल्यार मायनींग सुरू जावंक जाय. पण आयचो निर्णय तुका सांगता, आज तो पिसुल्याचो निर्णय तुमी पळयात, गोंयाचो पळयात. आज आयचो निर्णय आसा, लोकांकय सांगता ह्याच संदर्भात. आयचो निर्णय आसा, काल सांजचो राज्य सरकारान एका म्हत्वाचो निर्णय घेवन सगळी लीज क्षेत्रांत ताब्यात घेवपाचो ठरयल्यात. काल ऑर्डर काडल्या, ही लिजां 6 जून मेरेन सगळी ताब्यात घेतलो सरकार. ताजे नंतर फुडल्या 3 म्हयन्या भितर ताजे सर्वे जातले. ताजे संबंध जे कितें येणावळ कितली खाण संपत्ती हांगा आसा ती ठरयतलो राज्य सरकार. आनीक ताजे नंतर मायनींग परत सुरू जावपाची प्रक्रिया सुरू जाली. दुसरें हांव एक सांगता की हें हांव उलयतरी मागीर सरकाराक बी दुखता. कशें येवन परिकाराक तेन्ना म्हाजे बरोबर हें जाल्लें आशिल्लें. अनएम्प्लॉयमेंट अलावन्स जे म्हणटा पळय, सगळे येता अनएम्प्लॉयमेंट अलावन्स दिवपाक जाय. हांवें ताचेर एक आक्षेप घेतिल्लो की तुमी अनएम्प्लॉयमेंट अलावन्स दिनाका. अनएम्प्लॉयमेंट अलावन्स दिवप म्हणजे तुमी आनी बेकारी आनी अशे रिकामटे कडेन लोक वाडोवप. तुम्ही कशें करा की एक जे प्रायवेट सेक्टर आहा, एक समज भुसारी दुकान आहा किंवा एक रेस्टॉरंट आहा, थंय तो जो पगार 5,000, 7,000, 8,000 रुपये दिता, जो नोकरी करता आमचे कडेन वेळ थोडा. तूं अनएम्प्लॉयमेंट अलावन्स म्हणलेंच, त्या भायर सरकारचे बी कितें डोस अनएम्प्लॉयमेंट अलावन्स दी म्हणना. जो नोकरी करता ताका इन्सेंटीव म्हण दियात, बेकार बसतले. पूण हांव ताजे फुडलें म्हणटा सरकार पळय ज्या पद्दतीन 2,000, 5,000, 10,000 रुपये वाडत चल्ल्या. अरे हांव तेच सांगता न्ही, तूं 3,000 जर तूं एम्प्लॉयमेंट अलावन्स म्हण दिता कोणा दी, जो आतां प्रायवेट सेक्टरांत काम करता. एक तूं एक स्लॅब दवर, एक मनशाक जगपाक कितले हजार रुपये लागतले? एक 10,000 रुपये लागतले ह्या मार्गाचेर. तर तूं जर 7,000 रुपये पगार दिता, म्हाका परवडना. कितें जाता, अनेक हांव क्षेत्रां पळयतां की तांकां पयशे चड दिवन मानाय परवडना. सो तांकां कमीच पयशे दिवचे पडटात. बरोबर, लोकांक गरज आहा म्हण तो गरजेन काम करता. थंय सरकारान सांगपाक की तूं नोकरी कर, 3,000 आपूण दितो. आमचो मनोज, म्हाका तुजे कडेन एक फायनल स्टेटमेंट जाय. तो फायनल स्टेटमेंट गोंयान बेकारी आसा अशें धरया आमी, ती कमी आसत कितें आसत, ताका आमी कसो फुडो करप? हय, एक म्हणजे गोंयांत जर बेकारी करूंक जाय जाल्यार मायनींग तुमी आतां एक बरी न्यूज न्ही आमकां दिल्या, ती गव्हर्मेंटान चलोवं किंवा प्रायवेट सेक्टरान चलोवं. म्हजें म्हणणें आसा की 30 मिलियन टन पर्यंत, 20-25 मिलियन टन पर्यंत मायनींग जर सुरू जायत जाल्यार 40,000 ते 50,000 लोकांच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न थंय मिटता. आनी तो बऱ्या भशेन मिटता, सस्टेनेबल मॅनरान मिटता. त्याच बरोबर प्रायवेट सेक्टर, गव्हर्मेंट जॉब फक्त लोकांक मेळपाचो ना, कारण पब्लीक सेक्टर आसा तो कंप्लीट भरिल्लो आसा.
आसा वी हॅव मोर द नंबर ऑफ एम्प्लॉईज हातून एक स्टेटमेंट पळया फाटल्या टायमार एक 15 दीस पयलीं सामको वेळ सोंपला. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गनायझेशनाची एक बैठक जाल्ली इंडिया आमच्या गोंया भितर आनी त्या गोंया भितर ताणें बरें म्हणलां की तुमी ईज ऑफ डुईंग बिजनस आमकां बरें दितले भितले तुमी आसा म्हणटाले तें सगळें बरें आहा तें आमकां नाका आमी पांया पडटा पेन ऑफ डुईंग बिजनस मातसो कमी करा ह्या स्टेटमेंटाचेर आमी आयची ही कार्यावळ सोंपयतात अनएम्प्लॉयमेंट बेकारी गोंयांत आसा काय कितें हो आंकडो सामको फसवो हे सगळे मान्य करतले तो फसवो नासत जाल्यार कांय प्रमाणात जे पळय बेकार आसात तांकां स्कील ट्रेनिंग दिवपाचें आसा राज्य सरकार व्हडल्यो व्हडल्यो घोशणा करता ह्यो सगळ्यो घोशणा स्टार्टअप्स किंवा बाकीचे रोजगार अर्थवेवस्थेक चालना दिवप गोंयांक साजेशे उद्योग हांगा हाडप ह्या उद्योगाक सगळी सोंपेपणां दिवप अशे तरेची अर्थवेवस्था कलाटणी दिवप की तातूंतल्यान बरो रोजगार गोंयांक तयार जातलो आनी हांगा जें पळय कितें वातावरण आसा हांगा जी कितें पळय परिस्थिती आसा त्या परिस्थितीक सुसंगत असो रोजगार अशे उद्योग गोंयांत येवपाची गरज आसा म्हाका दिसता बेरोजगारी आसा बेकारी आसा पूण ताका कसो फुडो करतले राज्य सरकार एका तकलेन पळयता अर्थवेवस्था आनी उद्योग एका कडेन पळयतात आनी जे तज्ञ आसात ते वेगळ्याच कडेन नजर लावन आसात ह्या सगळ्यांचो मेळ आमी केन्ना बसयतले हो आयचो खरो प्रश्न आसा तुमी आमचे हे कार्यावळीत आयले मनोज बाब तुका आनी मोहनदास लोलयेकार तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी इतल्यान आमची कार्यावळ सोंपयतात तुमी पळयत रावात गोमंतक TV